आम्ही वेलंकणी सायबीण मांयच्या पांया येयलेले आहात। वार्षिक पद्धतीन आयज तशेंच आमचे सगळे माझे वेल विशर्स, माझे कार्यकर्ते, माझे बरे मागते आयज म्हाज्या वांगडा येयले मोर दॅन 100 आमचे मांद्रेच्यान हांगासर पांया पडपाक येयले, स्पेशल ब्लेसिंग्स घेवपाक वेलंकणी मांयचे। कित्याक वर्साच्या वर्सा आमी हांव एक्चुली हांगासर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली येता वर्साच्या वर्सा, आनी गेल्या वर्साच्यान आमी म्हाका दिसता सगळे जाण अशेंच येतात आनी ह्या फावट नंबरूय वाडला आनी हे म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 30 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या परत 100 जाणां आमची महिला कार्यकर्ती येवपाची आतां हांगासर दर्शन घेवपाक। तो सायबीण मांय कडेन मागता अशेंच सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स दवरचे। आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचेर सगळे बरे भशेन जे डेव्हलपमेंट चल्लां, बरे भशेन सूख आनी समृद्धी सगळ्यांक मेळची, सगळे शांततान आपले काम करचे, सगळे हॅप्पीली आपले संवसार किंवा आपले कितें बिझनस आहा तो चलोवचो, इतलेंच सायबीण मांय कडेन मागता। आनी अशेंच आमकां आनी स्ट्रेंथ दिवची जेणे करून जनतेची सेवा करूंक मेळटा। धन्यवाद। हांव आमच्या जीत भाईक धन्यवाद करता, कित्याक फर्स्ट टायम आमच्या क्रिस्तांव लोकांक ताणें इतले मेजॉरिटीन आसून मायनॉरिटीन एक 100 वयर आमचे कार्यकर्ते क्रिस्तांव लोकांक आयज सेकंड टायम तो मद्रास आमच्या सायबीण मांयच्या पांया लागीं घेवन येयला। आयसान पळयशें जाल्यार आमच्या मांद्रे मतदारांक कितलेच आमदार जावन गेले, पूण जे ह्या आमदारान जीत भाईन आमकां लागून केलां ते खंयच्याच आमदारान आमकां खंयच्याच फावटी तेणें केन्नाच कांय करूंक ना। आनी फुडल्या म्हयन्यान आमच्या क्रिस्तांव बायलांकूय तो आमच्या सायबीण मांयच्या पांया लागीं हाडटलो। देखून ताचेर फॅमिलीचेर आनी ताचेर हांव तेच्या कार्याचेर हांव देवाक आनी सायबीण मांय वेलंकणी ताका मागता, ताका सावध आनी बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून। आनी तसोच आमच्या वांगडा न्हय पूण दुसऱ्या धर्मा वांगडा सदांच सगळ्यांक हातीक हात घालून तो आमच्या वांगडा रावतलो आनी सदांच आमच्या वेलंकणी सायबीण मांयच्या पांया लागीं आमकां हाडटलो म्हणून ताका हांव कालसांतान देव बरें करूंक मागता आनी वेलंकणी सायबीण मांयचो हांव आशिर्वाद मागता। देव बरें करूं। आयज आमच्या आमदारान आमकां सगळ्यांक हांगा मायनॉरिटी फर्स्ट टायम म्हाका दिसता खंयच्या आमदारान मायनॉरिटी ही व्हरोंक ना, पूण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता तेणें सगळ्यांक हाडला। ताका भरपूर आमी सायबीणी कडेन आशिर्वाद मागता। तशेंच आमच्या सगळ्यांक सगळो खर्च तेणें केला, आमकां सगळ्यांक जे कितें वाटे घेवंक रावपाचें जे आहा वचपाचें सगळें तेणें पळयलां। तो ताका भरपूर आशिर्वाद, तो सदांच चिंतता लोकांचें बरें करपाक, तशेंच तेणें करचें आनी फुडें आमकां सगळ्यांक अशें हें करचें। कोणाची कामां जाय सगळीं कामां करता तो, फकत तेचेर आमी हे प्रूफ सारकें जावंक जाय। सो आमी सगळ्या सायबीणीचेर मागता की तेणें सगळ्यांचे जे कितें म्हणणें आहा ते मानून घेवन सगळ्यांचें सारकें करचें म्हणून। सो आमी ताका भरपूर आशिर्वाद मागता। तशेंच ताका हे फुडें इलेक्शनाक जो कितें उबो रावंक सोदता जावं कितें करूंक सोदता लोकां खातीर तेणें बरे भशेन करचें म्हणून आमी सांगता। आयज आमी हांगासर वेलंकणी ह्या गांवांत पयसल्या गांवांत गोंयांतल्यान येयल्ले आसा आनी आमचो ऑनरेबल MLA श्री जी तारोलकर जो जायतो उदको दाखयता बरी करून आमची कामगिरी पळय। आनी आयज सुमार 100 वयर आमकां तेणें फ्रॉम गोवा टू वेलंकणी फ्री हाडल्यार वाटेक जेवण खाण रुमाचो खर्च सगळो आमकां दिला। आनी आतांच आमी मिसान वॉटर घेवन ताचे पासून आमी मागला आनी आमी सगळ्या पासून मागला आनी अशेंच मागता ह्या फुडें ताका बरें यश मेळोवं आनी ताचो फुडार बरो जावं म्हणून। आयज आमी बाईक चड आनी चड देव बरें कितें म्हणटा। गेल्यो फावटी आमकां तेणें आयत वेलंकणी हाडलेले आनी हे फावटी हाडल्या, त्या पासत हांव ताका चड बरें देव बरें करूं म्हणटा। तेच परीन आमच्या वांगडा उणें ते 100 लोक आयज आमच्या वांगडा आसात, सगळो देसपेस करून हाडला। त्या पासून हांव तांकां सायबीणी कडेन मागता तेजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी हे फुडें कितें चिंतता आनी मागता ते ताका सायबीणीन फावो करचो। देव बरें।